होळे माँ एक खुशी खबर गो केदन फल दत्ता केदन घेवचे केदन सांगचे म्हूण राखत असील गो हांवें खबर कसा म्हळ्यारी आमगेल गुंडाक सोयरीक मेळ्ळा गो एक सोयरीक गो मारायती आता कालान तो चल्लेक चल्ली मेळची म्हळ्यार भारी कष्ट न्ही गो सम्मा आसिलेंक चल्ली मेळची कष्ट तांतू आमगेल गुंडा आसलेंक सोयरीक मेळचे ना म्हूण लेक्कील आम्ही तर चांग सोयरीक आयला गो मारायती भारी खुशी गो आनी कसन खबर गो तसवे सोयरीक सोदून मिगेल बाव अंदावो गुंड अंदावो खंय गेलेल ना गो चलेल बाप्पूची घरा येईल गो आमगेल गुंडा आमगे ते येसील नवे तशी जावन तो मामू गुंडाला गुल्लो का म्हण आयिल्लो तांकां एक भई आसता म्हणया चल्लो कशी कितें म्हणून जाल्यार आमगेल गुंडाक बापसूल फोन आयिल्ले अशें सोयरीक आयला म्हणून एक्का वटाक पद्रडा हांव थंय येसील जाल्यार चिकेची गाळण कोरून उलयत आशिल्ली हॉर्डीक म्हणटना चलेल बगीत चलेल बगीत चिके होगडून लोकां नवे जाल्यार आमगेल गायन आनी निगत ना चिकेची सोडी होड ना तगल असील खबर पुरा सांगले जाल्यार कसनेची तोंदर जाय न्ही गो त्या मम्माक भारी खुशी दल पडे आता सद्यान तो चल्ली पळोवच्या वच्चेस गो हांवें वचका म्हूण लेखला ते मम्माक हांव सांगला म्हळ्यार तो भायर सरतना हांव न्हिदोनली उठोन आयिल्ली तशी जावन ते मम्माले खबर मेळ्ळी म्हाका म्हळ्यार रे मम्मा पळयला हांवें उलयली हे खाण जेवणा वेवस्थेक लायक देवका म्हणला गो हांवें कसने तुमगेल गुंडाक सोयरीक वे कशी गोसून माये घाबरी दत कसले गोहळे मा गुंडा कसन उणी जाला सांग ओय गो गुंडा कसने उणी दायनी आणि चल्ले चांगो कसने दुरभ्यास ना वाईट बुद्धी ना दलरी ताचे पशी चढ तका उद्योग ना मुगो असले खरडी केलरी मुकार कशी गो ताका चिके पुणी जबाबदारी असील जाल्यार चल्लेल बापूसो कसने अंगड की काम की कसे की कोण दित असील जीवन कशी चलत असील म्हणून जाल्यार हे चल्लेक जबाबदारी असील म्हणके दिसना गो हांव सांगले म्हण तू बेजार लेखू नाका होय गो हळे मा आमगेल गुंडाक जबाबदारी ना ते हांव वपता मुखार हरडीक दल मागीर जबाबदारी आना म्हूण आस गो कितले जण हरडीक दल मागीर बदलतली ती हय तशीच गो इतले आमी काय सोदून गेलेली तुवे तांचे दोन सोयरीक आयला घरा येद्राक न्ही घरा भितर भाग येतना नाका म्हणचे गो हांव अशी सांगता म्हूण बेजार कोण घेनाक सुन माये आमगेल चल्लो हरडीक दत्तरी जबाबदारी घेता समजता म्हणू आनी कम्मल चरडा हाणू गोळ दिवची सम न्ही गो तुमगेल गुंडाक कितले 30 जायत की वय गो पहिले तितले 30 लागले ताका पळे 30 वर्ष जाल्यारी जबाबदारी आणतिले आनी येत गो मारायती पळे चिके विचारसून घेयती होय गो तू सांगिले उतर आमगेल गायनान सांगले आनी खबर गो गुट्टा विषयो कोणाक सांगू नाका चल्लेक चिकेची तिलवडीक उणी खंय गो तशी जावन तो मामू आमगेल गुंडाक सोदून आयला दोगांकी तिलवडीक ना म्हळ्यार जोडी करेक्ट जात न्ही गो हो तशी वे जाल्यार चिके पळोवन करची चांग आसील गो मारायती कसं करच गो हळे मा चेडूवांक चिके बुद्धी उणे न्ही म्हळ्यार भायर उडोवचे दत्वे सांग तांगेल भविष्य पळोवका न्ही गो मिगेल भाऊ भावा बायला कितले वर्ष आसतात सांग कडेर गुंडा पळोवन घेवचे कोणे आते चलये चिकी तिलवळी कोणी म्हळ्यार समजत न्ही गो जोडी मुखार तांची चेडू जाल्यार चेडू तांक पळोवंक घेतात पळय आतां मिगेल भाऊ भावा बायल गट्टी आसा ती तिगेल आनमय लायक गट्टी आसता ती अनुकूल आसा ती जावं सोण घालतात वे कसं न्ही पूण एक उद्योग करून दिता ती कशकी चलत न्ही गो तू सांगचे समाज गो सुन माये आनी पुरा पशी ऋणानु बंद गो कोणाल बायल कोण म्हण देव बरो न्हू पेटो नासता गो तेंची दावचे आवाज प्रॉब्लेम म्हण बेजार कोरनात मागीर सक्कडांनी चांग रीती रासता
अंत बेजार करचे कसं नसको हळे मा तू कसं नाही तुगल मन कसं नाही म्हणून माक गोत नाव हे इतलं गुटा विषय हवा मी गेले जावे लागदावो बाये लागदावो कोणाला की संगनी तू गेलं मात्र सांगतो मला रे तू गेलवेर माक कितलं नंबिकस म्हण लाक नाही गो त्यापर तू लेक्को नाका तू संगील म्हणके ಒಟ್ಟು ಸಕ್ಕಡನಿ ಚಾಂಗ್ ರೀತಿ ರಾಸ್ಕ ಗೋ मिगेल वेरीतले प्रीतीच नाही गो थँक्स ग सुनमये आणि तू संगील म्हणके कस कसं दाव कपड्यात ते दाव ना दत्ता ಒಟ್ಟು ಚಾಂಗ್ असले सही पडा